नमस्कार. आयच्या ब्रेकओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी विधानसभे परस विधानसभेच्या भायर वादळ चड जावपाक लागल्यात आनी ताका लागून कालच्यान आमी करतात ब्रेकओवर, पण विशय म्हाका दिसता भायले येतात, पण ते तितलेच महत्वाचे. त्या विशया धरूनच आज फुडली भासाभास जातली आनी आयची विधानसभेतले दोन विशय आमी घेतले. दोन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात ते भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन सुभाषबाब फळदेसाय, स्वागत. आनी दुसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी आनी काणकोणचे आमदार इजोरबा फर्नांडीस. इजोरबा, आय विल स्टार्ट विथ यू. ओपोजिशन लॉबीक एक काल बरोचो धक्को बशिल्लो. Have you come out of that shock, the opposition lobby? घडये तुमकां बिमकां पयलीं खबर आसतलें कितें जावपाक आसता तें, तुमगे आमीक म्हणटकीर. ना, धोको असो म्हण न्हू. थोड्यांनी आमच्यांनी वी एक्सपेक्टेड इट, बिकॉज वी न्यू समथींग वील चेंज ओवर. बिकॉज फाटले 3 म्हयने पूण हो ट्रेंड कित्याक येता पळय सद्या, वाय दीस घडमडी सरकार उडोवपाक ऑपोजिशनाची सदांच ती टॅक्टीक सरकार उडोवपाक. वाय इट इज हॅपनिंग? मोस्टली जो रुलींग सायड आसता तो ऑपोजिशनाक काम करना फर्स्ट. आनी तें एक ट्रेंड हालींसान येयला. केन्ना सान? फाटल्या 15-20 वर्सां सुमार. तेजे पयलीं नासलें की बाबा रिवेंजफूल गव्हर्मेंट्स करपाक. रिवेंजफूल ना, आमचे कॅन्डिडेट गेले तेंचे काम करप ना. सो आयज सेकंडली कितें जाता, कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जो आमदार निवडून येता तेजी इच्छा कितें आसता की बाबाचें काम करपाक. आनी वेन यू आर इन ऑपोजिशन तुका सरकार तुज्या अटेंशन दियत ना. यू हॅव टू गो एंड बॅग इनडायरेक्टली. सो ऑटोमॅटिकली ते ट्रेंड जाता, सरकार केन्ना उडोवया. डेस्परेशन जाता. काम जायना तुजें. तूं येता, बेसता, बसता, भाशण करता. ते आतां ह्या सान डिमांड चलता पळय, आमी बेश्टे उलयताले. तुजें काम जालें. तुका तर बरेपण आसा, फाल्यां सीएमा कोण तुका बरो आहा, बाबा आनी कोण मिनिस्टर बरो आहा, तुजें काम जाता. व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट की विरोधा जेन्ना आसता, कारण 2007 ते 2012 तुमी विरोधांत आशिल्ले आनी तुमी हीच कंप्लेन करताले. हे जे आसा तागे मेन मुद्दे की तातूंतल्यान डेस्परेशन तयार जाता की जो मेरेन आपूण पावराक आसना तो मेरेन आपली कामां जायना. आनी कामां जायना म्हणटे मागीर लोक येवन तुमच्या दारार बसतात की कर म्हणून. तातूंतल्यान ही डेस्परेशन तयार जातात. ही गजाल खरी मानता तुमी? हांव ताजे पयलीं तुमकां एक उत्तर दिवचे पयलीं एक गोश्ट सांगता. वेन काँग्रेस इज सो स्ट्रॉंग इन असेंब्ली, वेन दे वर 9, आय फील दॅट दे वर रेजिंग गुड इश्यूज नाव. आयज काँग्रेस इतली स्ट्रॉंग जाले आसतना डे बाय डे ती कॉलॅप्स कित्याक जाता? वाय दे शूड फील सो इनसेक्युअर्ड वेन स्टालवॉट तांचे लिडर्स, इतके व्हडले टॉलर पर्सनॅलिटी लिडर्स विथ सो मच ऑफ एक्सपिरियन्स, दे शूड फील इनसेक्युरिटी अँड दे हॅव टू लिटरली go around and they don't find the candidate for Panjim, for Walpoi. हातून भितर इतके डेस्परेशन, इनसेक्युरिटी. इट इज नॉट ओनली, आय डोंट थिंक, इफ यू लुक एट इजोरबाब खूब तेंपान विधानसभेन पावल्यात, कॉंग्रेच्युलेट करपा जाय तांकां, इतले वर्सांचो तांचो रॅपो विथ पीपल. बट नाव ही फील्स दॅट सडनली आय शूड गेट समथींग सो दॅट आय शूड परफॉर्म. All that 15 years he was promising, he has to make it up. I don't think सरकाराची बायस हातूंत भितर ना. तुम्ही म्हणटा की काँग्रेस इज क्रमलिंग फ्रॉम विदिन आणि इट इज सत्तेची भूक. If you look at the CMs responding to all those demands, see, categorically काल चर्चिलान सांगले आपल्या ग्राउंड जाय आणि हे जाय. आवर मिनिस्टर्स फुल तांकां सपोर्ट केल्लो आसा. एनीबडी खंय रस्ता आसा जावं ताजेर कशें कितें टॉन्ट डेव्हलपमेंटाचेर वी हॅव नॉट तांगे आर्ग्युमेंट सादो. तुमी आमकां दोश वी हॅव नेवर डिफरन्शिएटेड फ्रॉम आवर साइड फॉर लास्ट 5 years ऑल्सो अँड दिस टर्म. सो द आर्ग्युमेंट इज व्हेरी सिंपल की आमकां दोश दिनाका, तुमगेलेच घर सारकें ना, तें घर पयलीं जाग्यार घालात आनी यू गायज वॉन्ट टू बी इन पॉवर, यू आर हंग्री फॉर पॉवर अँड दॅट इज वाय यू आर ट्रायंग टू टॉपल द गव्हर्नमेंट. अशें न्हू, पण अशें ट्रेंड कितें जाता, जेन्ना फाटलीं 50 वर्सां सत्या सदांच पयलीं येयल्ले मनीस, थोड्यांक तें जायना ऑपोजिशन रावपाक. आय एडमीट दॅट. सदांच आम चीफ मिनिस्टर, हांव आनी कोण मिनिस्टर सदांच जायन येयल्ले आमी. तें सोडपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आनी सडनली तूं तर ऑपोजिशनाक रावलो आनी यू हॅव टू गो एंड स्पीक इन द असेंब्ली
आपणाचें हें काम जावं जाय तें काम जावं जाय म्हूण यू फील समथींग that you are losing something. So ultimately that trend comes. अब सरकार उडोवया. पण एक म्हाका कालचो जो इन्सिडंट जाला बाबूश मोन्सेरात जॉइनिंग गोवा फॉरवर्ड अँड यू बोथ आर गुड फ्रेंड्स. तुम्ही सगळे जाण ताजे कडेन पणजेचो उमेदवार म्हणून पळयताले अगेन्स्ट मनोहर पर्रीकर. हाऊ बिग इज दॅट सेटबॅक नाव फॉर द काँग्रेस? कारण विजयाच्या भाशणाचेर मागीर येवया. एज अ सेटबॅक म्हणून जेन्ना बाय इलेक्शन इतले सारखे लागीं पावलां, हाऊ डू यू लुक एट इट? First of all, Babush is not a congressman. He was not in Congress. Parrikarak tough time दितलो जाल्यार Babush was a candidate, which we decided among ourselves. But as we tried, तू जाणा आतां पळय फाटल्या दिसांनी आमचे हाय कमांड sometimes take decision very slowly. After consulting all the stakeholders, consulting all the senior people, then they take the decision. Sometimes the decision, for example, last time results came, 13 were BJP. We were 17. Who took the faster decision? People coming from a chartered flight or a special flight in the night, spend the full night, convince all his allies, those I say allies now, allies, and they take a decision there and then. But we could not take a decision. There we failed. So, I admit that we failed there. So, do you feel that Babush Montserrat has ditched Congress, or do you feel that what Babush has done is perfectly all right? As per his view, it may be perfectly all right. But I don't think anybody can ditch us. We as 16, we are united. We are united. We'll oppose the government, and we'll be united together. एक बाबूश येतगीर काल बीजेपी भितर मातशी चलबिचल जाल्या. इट माइट हॅव हेल्प मनोहर पर्रीकर इंडिव्हिज्युअली, बट एज अ पार्टी, कारण एक सुरवातेसान आशिल्ले की दिस इज अ मनोहर पर्रीकर लेड नॉन बीजेपी गव्हर्नमेंट. कॅबिनेट जर पळयलें जाल्यार इट इज अ मनोहर पर्रीकर लेड नॉन बीजेपी गव्हर्नमेंट. आणि तातूंत भितर जेन्ना बाबुशा सारखे हेवीवेट्स येवन रुलिंगा वटेच्यान दसतात आणि ते बी विजयाच्या थ्रू दसतात, तेन्ना एक मातशी चलबिचल जावप स्वाभाविक. ते कितली आसा ही चलबिचल? अँड आय एम नॉट सेईंग दॅट वरी फॅक्टर, बट एक धाकधूक आसता पळय, कितली आसता ती धाकधूक? No, first of all, as he has said, Babush was a tough candidate for, as he is saying, we don't feel. Babush was a tough candidate against Mr. Manohar Parrikar. Now, तोच गेलो. एक आमचे एक हें आसतलें, प्लॅनिंग आसतलेंच, की एक्झिक्युशन आसतलें, की बाबुशाक कसो मिनिमायज करपाचो सोडून तो सोमतोच आयिल्लो आसा. दॅट इज अ एडवांटेज फॉर बीजेपी. सो देर इज नो थ्रेट एज सच. दे बिलीव इट, देर इज नो थ्रेट. वी ऑल्सो बिलीव इट. आता तो बाबुशा कडच्यान वी आर फायनली एलायज. वी नीड टू कंटिन्यू दीस गव्हर्नमेंट फॉर 5 years. तांचे कडल्यान टॉपलिंग करपाचे आयज पडटा फाल्यां पडटा, ताच्या परस आमचे एलायजां बरोबर पासून एक स्ट्रॉंगली आसा. अँड वी ट्रुली बिलीव इन एलायज. विजयाचेर विश्वास दवरला 5 वर्सां खातीर. 5 वर्सां खातीर एक स्टेबल सरकार आमी गोंयकारां खातीर दिवपाचें, आनी तातूंतल्यान उदरगत, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्युरिटी स्किम्स, गोंयकारांचें गोंयकारपण सांबाळपा खातीर. एक गजाल आसा की काल विजयान एक स्टेटमेंट केलें, व्हेरी क्रुशियल स्टेटमेंट, की हाजे मुखार जर खंयचोय काँग्रेस आमदार जर रिजायन जालो, आमी करचे ना, आमी ताका कोणा रिजायन जावपा बी लावचे ना, पण ते मातशें जर तो डेस्पराद जावन जर ताणें जर एक राजिनामो बी दिलो जाल्यार गोवा फॉरवर्ड वील कॉन्टेस्ट दॅट सीट म्हणून. सो ही इज डायरेक्टली सेईंग दॅट बीजेपी will not contest that seat because you are admitting that you are allies. You are admitting that you are allies. On that. Any Congress जर रिजायन जालो जाल्यार पण इनडायरेक्टली जातपाचो आहा असो म्हणटा तो दोन गजाली आसात. एक विजय आज भाशणा भितर कितें सांगलें विजयान, वी आर नॉट गोइंग टू आनी काँग्रेस आमी फोडची ना. समजा तुमचे भितरलो कोणी डेस्पराद जावन जर जालो आनी तांचे बरोबर कितें उलयलो, झपकन गेलो स्पिकराच्या चेंबराक, राजिनामो बी जर दिलो, हाजे पयलीं जालें न्ही अशें. तसं जर जालो जाल्यार गोवा फॉरवर्ड वील कॉन्टेस्ट दॅट सीट म्हणून. जर बीजेपी वील नॉट कॉन्टेस्ट दॅट सीट, यू आर कन्सिडरिंग दॅट एनी फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ काँग्रेस, यू आर कन्सिडरिंग द स्पेस टू गोवा फॉरवर्ड. आयज विजय सरदेसायान आपल्या काल कितें उलयलें नाका, ताजे फाटल्यान आयज तो उलयल्लो आसा की
वी आर नॉट गोइंग टू पिकअप एनीबडी फ्रॉम दी काँग्रेस. बरोबर, प्रश्नच येणार नाही. पण जर काँग्रेसींतल्यान कोणी केलं जाल्यार आम्ही कॉन्टेस्ट करतले म्हणतो. एखादे वेळ काल त्याच्या मनात आशिल्ले दिसता समबडी मस्ट हॅव बीन टोल्ड नाका म्हणून, पण आयज ते घडना अशें म्हणटकच. सो हीज क्लेम फॉर कॉन्टेस्टिंग ऑन रिजायन सीट्स ऑफ दी काँग्रेस गेट्स नलिफाईड देर. ओके, आता ते फ्री झाले ना, ताणी सांगला वी आर नॉट गोइंग टू टॉपल एनी ऑफ दिस काँग्रेस. आणि पर्टिक्युलरली ताणे म्हणले कमिंग आउट ऑफ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू आर स्किलफुली कमिंग आउट ऑफ अ डिफिकल्ट. विजय सरदेसाय इज क्लिअरली सेइंग दॅट काँग्रेसीचे जे मतदारसंघ आसात जंय तुमचे घडये प्राबल्य नासतले ते हाजे मुखार गोवा फॉरवर्ड तांची कुयदाद करतलो म्हणून. ना ताजे मनान एखादे वेळ एक सीट आशिल्लो आसतलो त्या ज्या जाग्यार आमचे बरी स्ट्रेंथ आसा आणि तो एखादे वेळ आयचे राती ते जाले ना आसतले. सो ही वॉज क्लेमिंग ऑन दॅट सीट, नॉट ऑल द टाइम, नॉट ऑल काँग्रेस सीट्स. ना ना ना, तातूंत भितर अलायन्स म्हणटकच एक समजोता आसतलो, अंडरस्टँडिंग आसतले. यू एग्री विथ दिस? ओके, देयर इज नो सच थिंग एज. एक गजाल म्हाका सांगात, विजयाची दुसरी क्लियर आशिल्ली की आतां न्ही आमी काँग्रेस डिस्टेबिलायज करची ना. आज अशी परिस्थिती आसा की विजय सरदेसाय विथ इज 3 MLAs वर ऑल 3 आर मिनिस्टर्स, तो काँग्रेसी सारख्या पक्षाक सांगता की आनी हातले ना आमी तुमकां सुशेगाद रावात म्हणून. हाऊ काँग्रेस इज लुकिंग एट दिस? कारण अल्टिमेटली विजयाक तुम्हीच तयार केला, तुमच्या हातूंत भितर तो वाडला व्हड जाला आणि आज तो सांगता की टेन्शन घेनाका तुमकां हात लावपाचो ना म्हण. हाऊ काँग्रेस इज लुकिंग एट दिस? सी, आवर स्टेट इज व्हेरी स्मॉल फर्स्ट ऑफ ऑल. ह्या स्टेटीन आनी मतदारसंघ दे ल्हान ते कंपेर्ड टू अदर स्टेट्स. आयज तुका निवडून येवपाचो आहा जाल्यार फाटली 20-25 वर्सांचे ट्रू ट्रेंड काड. कितलेय मिस्टेकी करूं तूं, कितलेय रॉंग करूं तूं निवडून येता. वॉट इज द रिजन? सो थोड्यांक अशें जालां, I had spoken so many things against ex-government last time. Today I am with the same government. What people can do? 5 years, I'll go back to the people. Ki diupachen didolo, I will get elected. Is that a correct thinking? It's wrong. These are wrong. See, I'm telling you first, people of Goa, just as we demand, I demand for me, that all elected persons should be educated, first of all. They should be barred. No education, no politics. As for me. मिनिमम तितलो तरी आसपाक जाय. Yes. आता पळय कोणी भुरग्यांक खूंय जॉब वयता बाबा तें शेड मागता पिवना लागून. Why not for MLAs? My thinking is that. So when you know, आता पळय आमकां थोडे लोक विलेजीस आमी म्हणटा आमचे विलेज लोकांक पडलेले ना. सॉरी टू यूज दॅट वर्ड. चोरून दी तांकां रे. आमकां कित्याक पडला? आमकां आमगे केल्या पुरो काम. सी, what does it show? That maturity of political wisdom is not there. ही गजाल जी आसा की कुर्ते करूं आमगेलें काम जाल्यार पुरो, हाका लागूनच असली गजाली जातात. कारण हे राजकारण म्हणपाक शकना आमी, हे सत्ताकारण. आनी राजकारणाक सुद्दां एक सेम्बलन्स ऑफ सॅनिटी आसता. हे जे चल्लां ते ताका कांयच सेम्बलन्स ऑफ सॅनिटी ना. ही जी हातूंतल्यान जाता, ताणें सांगता की लोक म्हणटा आपल्यालें काम जाल्यार पुरो, तूं वचून चोर जाल्यार चोर, आमकां कांय पडून गेलो ना. हातूंतल्यान ही परिस्थिती तयार जाल्या. कारण हो फक्त कालची एका घटनेचो मुद्दो न्ही. एक्झॅक्टली. खुबशे आमी कितें रॉंग डीड्स करता पळय न्ही, आयज पळया तुमी, आयज विधानसभेन आशिल्ले पीपल नीड टू बी एज्युकेटेड. आय डोंट से दॅट अनएज्युकेटेड जो ट्रेंड जाल्लो आसा आफ्टर सो मच ऑफ वर्क ऑफ बीजेपी. परचे असेंब्लीन भितर जश्यो डिबेट्स जाताल्यो, जशे पॉयंट आमी हाजेर झगडटाले इशूंचेर, आयज तुमकां कितें तें दिश्टी पडना. खुबशे जाण सिनियर पॉलिटिशियन्स परत आयिल्ले आसात. आय डोंट टर्म ही इज व्हेरी इंटेलिजंट. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट ही हॅज कम. ही हॅज नॉट डन एनिथींग रॉंग. पूण खुबशे लोक आयिल्ले आसात, लोकांनी गाळे घालून तांकां धांवडायल्ले, पूण परत एक फावटी ते परत भितर आयिल्ले आसात. आय डू नॉट नो दिस ट्रेंड टेक्स द लीडर कितें करता तो ही इज लिस्ट बॉदर वॉट पीपल आर सेइंग टुडे. He says that it is a short-term memory. Also, it is a party also. People have a short-term memory. Where I go, what I do. आता बाकीचे पार्टी स्विच ओव्हर करतात तांकां पासून एखादे पब्लीक लाथाड. एक गजाल सांगा म्हाका, आज तो विजयान आपल्या भाशणा भितर तो मुद्दो काडलो ग्रँडफादर्स म्हणून, आनीक जो इशू तुमचे भितरूय खूब फावटी येता सारको. हाऊ सिरियस इज दॅट इशू तुमी म्हाका सांगा. कारण ग्रँडफादर विजयान तेच म्हळें की
बाबुशाक दिसता की इट हॅज बिकम सच अ ग्रँडफादर पार्टी ती आपल्याच पेसीन चलता हांगे आनी कांय जावपाचें ना आतां. हाऊ सिरियस इज दॅट इश्यू? नो सी ग्रँडफादर कितले एक्विजिशन केले पूण ग्रँडफादरूच येयले आतां असेंब्लीन. कितले जाण ग्रँडफादर येयले. आय एम ऑल्सो ग्रँडफादर. आय ऑल्सो कम इन द असेंब्ली. बट हें उलयलें म्हूण जायना. समवेअर आय शूड बी पनिश्ड इफ आय हॅव डन रॉंग फॉर 5 years. आय शूड गो होम. आता बाबुशान कसो स्टेटमेंट केला. People have told me to stay at home. I will stay 5 years at home. Correct? So that should be the point of Should be the point. I am out. Even in my constituency, when our ex-minister was there, I did not interfere for 3 years. I gave him full chance to do work. My interest is what? My interest is my constituency. Develop it. Give jobs. Do something. That's why I did not interfere. थोडे म्हणाले जर कितें तूं स्टार्ट करना. I said no. We must give him a chance. That kind of attitude we politicians should have. एक गजाल सांगा, आज जेन्ना ही गजाल घडटा आणि तुम्ही एक कन्सिस्टंटली फाटले एक हातूंत दीस तुम्ही प्रयत्न करताले टू क्रिएट अ चॅलेंज फॉर द बीजेपी. ती मागीर सरकार डिस्टेबिलायज करपाचें जावं, विजयाक तुमचे वटच्यान हाडपाचें जावं, बाबुशाक कॅन्डिडेट करपाचें जावं किंवा लुइजिनाक काडपाचें जावं. देर आर सर्टन एक थॉट प्रोसेस घेवन तुम्ही करताले. आज हे परिस्थिती पळयतकीर दिसता की ती सगळे जो एफर्ट चलिल्लो इट वॉज अ मिस्टेक or लुइजिनाक काडप वॉज अ मिस्टेक आयकून और हातूंतल्यान थोडे अचीव जालें थोडे अचीव जालें ना. हाऊ डू यू लुक एट इट? If any party worker or any party very faithful who is for the party, anybody as a worker should be ready to sacrifice for the party. This is my intention. Why I was lost is because I was elected on Congress ticket. I resigned and went to BJP. I resigned from BJP, came back to Congress. There I got defeated. So somewhere I tried to safeguard party. Otherwise there was no need for me to, once I resigned, go to BJP, I could have become a minister. I said no, party comes first. I came back to my party. I never ditched my party. So the question comes today. No, correct. पण आज लुइजिन बाब विचारता की तुम्ही सांगितले आपल्याक देवयतकीर तुम्ही सरकार करता म्हणून आता खंय गेले सरकार तुमचो कॅन्डिडेटच गेलो. See today you read a statement of the high command, Challa Kumar. What did he say? I don't have to say. Challa Kumar directly said that he approached Vijay. Vijay approached him, and Vijay said, "I want to become chief minister, but provided Luisin should be taken out, and somebody else should." This is which what Vijay has flatly denied in his speech also. He made. You agree with this? He denied. Your alliance partner तुम्ही सांगले आम्ही सामके काळजातल्यान एलाय म्हणून आणि आज काँग्रेस म्हणटा आज जिंकले कोणते म्हाका सांगात पळोवया. Where does this commitment stands? And if you start believing all these things, foolish things, the party is more foolish than. And Vijay तुमका सांगता तू हाका काड तुका पार्टी प्रेसिडेंट विजयाचेर करता. Where is ही नॅशनल पार्टी आसा ते नॅशनल पार्टीन 50 वर्सां गोंयचेर न्ही ताजेर इंडियेचेर राज्य केल्ले आसा. तो विजयाच्या एका आमदाराचेर सांगता की इज इट नॉट अ फुलिशनेस? तुमच्या पार्टी प्रेसिडेंटाक काडा म्हणटा तो आणि आपण सीएम जाता. हाऊ कॅन यू बिलीव्ह सच थिंग्स? No, हांव म्हणटा विजय विल नेवर से लायक दिस. दोन गजाली. एक तुम्ही म्हणतात की या प्रपोजला भितरच काय लॉजिक ना, सो इट्स अ फॉल्स प्रोपेगंडा. दुसरो, विजय ऑल्सो प्लेड स्मार्ट विथ देम. लुइजिना काडपा लायला आणि मागीर विजयान आपल्याक जाय ते केले. कारण विजयाची तकल्याक आसा की तुम्ही ताका 2 फावटी डिच केला. हे विजयाचे सामके काळजां आसा. ही हर्ट. ही ऑल्सो टूक एन ऑपॉर्च्युनिटी टू डिच काँग्रेस. व्हॉट इज द सीन? विजयान केलेत ना काय विजयान केले? विजय करचोच नाही. कित्याक लागून करतलो? वेन विजय हिमसेल्फ has seen how Congress is functioning. तांचे कडेन 16 आसा ते 16 एकठांय दवरपाक कॅपॅसिटी ना. आणि विजय आता बरे आरामान ताका जाय ती खाती मेळ्ळी आसात. ताजे 3 जाण मिनिस्टर जाल्ले आसात आणि तो येवन हांगा हे करतले. एनीबडी विल कॉल हिम फूल इफ ही डज. Everybody wants to become chief minister. Maybe तुमच्या हातून भितर लॉजिकच नाशिल्ले. हातून भितर तुम्ही कशे कितें म्हणटात की विजयान अशें केलेत ना, यू आर डुईंग अ फॉल्स प्रोपेगंडा. व्हॉट आर यू सेइंग की विजयान हाडलें प्रपोजल आणि मागीर तुमकां डिच केले? द पर्सन हू डिच टू इज विजय सरदेसाय, नॉट बाबूश मनसरात. इज दॅट व्हॉट यू आर सेइंग? See, I was not involved in these talks. To be very frank, I was not involved. We were never taken into confidence. Only few people were discussing. All these issues. But you are in favor of Luisin Falero being removed. Who? Everybody was there. If government is being formed,
if Luizin is a hurdle, Luizin flat. We are not against Luizin. We are not against him. He has brought 17 MLAs as a president. He organized the party. But today, when the government is being formed, if he is a hurdle, he told us that he is ready to resign. He never said, I don't want to resign. He said, I will resign. Luizin said. So you are saying it is Vijay Sardesai who has dished you and not Babush Mansara? It is up to, see, I told you again, I am not involved, I was not involved talking to them. ओके एक गजाल आफ्टर दिस इन्सिडेंट विजयान काल ते म्हळे बी की आम्ही फक्त मनोहर पर्रीकाराक गोंया हाडलो ना आम्ही आज ताका जिखोवनूय हाडलो म्हण आफ्टर दिस विजय हॅज बिकम अ लार्जर देन लायफ फिगर इन दिस गव्हर्नमेंट यू एग्री ऑन दॅट घडये फाल्यां ते तुमकांय जड वतले विजय येदो व्हडलो जावप तुमकां विजय everybody should believe in Goa. Vijay is a very shrewd politician. He has laid a trap to Congress and he got their hero in our trap. कळ्ळें न्ही विजय इज अ लॉंग लंबे रेस का घोडा म्हणपाक आमी कळ्ळें न्ही आनी विजय आमचे कडेन कितें जातलो ताचे परस आमचो एक आसा न्ही ताचे परस हुशार मनीस आमचे कडेन आसा वी हॅव टू बिलीव हिम ओके मनोहर पर्रीकर विजय केदो व्हडलो जालो तरी तो पर्रीकारा परस व्हडलो जावचो ना इज द मेसेज यू आर गिविंग That is what I feel and the commitment and alliance कित्या खातीर जाल्लो आसा हो alliance फक्त चीफ मिनिस्टर जावपा खातीर जालें ना 5 वर्सां गोंयकारांक एक बरें सरकार दिवपाक जाय ज्या आत्मीयतेन ह्या लोकांनी गोंयच्या सरकाराक एक दिल्लो आसा किंवा गोवा फॉरवर्डाक they want to prove that it is correct. Yes, you believed in us and we have delivered. Okay. आम्ही हे केल्ले आसा म्हणून बरें सरकार प्रोग्रेसिव्ह सरकार आणि एक बरो स्ट्रॉंग लीडर जाच्या आधाराचेर आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे फंड्स मेळटले दिस वॉज अ कमिटमेंट एटलीस्ट 5 years दिस विल गो अनइंटरप्टेड मोरल ऑफ द स्टोरी कित्याक की विजय केदो व्हडलो जावं पर्रीकारा परस व्हडलो जावचो ना एक्झॅक्टली आज तुमकां दिसता विजय हॅज बिकम अ लार्जर दॅन लायफ फिगर इन दिस गव्हर्नमेंट आफ्टर दिस I don't think so. No, I don't think. I don't think so. So he is the same. But he is a congressman. See, once अजून म्हणटा तुम्ही he is काँग्रेसमॅन a congressman. ना तुम्हाला सांग त्याने कोणे अजून आशा हा केन्ना येतलो म्हण See, आम्ही आशा दोन नाही. okay. See, to be very frank. As the days pass, everybody will come to know. For example, now we say that last 5-year term of government was very good. Development, this and that. किती जण पडले रे? Chief Minister पडलो. So I'm saying that it is people will judge you. टाइम सगळे सांगतलो Yes, time will tell. हांव ह्या स्टेटमेंटाचेर थांबता म्हाका दिसता खूब बरें डिस्कशन जालां आनी एक राजकारण एक सत्ताकारण तेच म्हणलें की हें राजकारण न्ही हें फक्त सत्ताकारण म्हणून इजदरोवाची एक गजाल बरी दिसली लोक आसात लोक पळयतात आनी एक लोकांक ग्रांटेड धरपाक जायना इतलेंच प्रत्येक राजकारण्यान जरी लक्षांत दवरलें जाल्यार म्हाका दिसता तांच्या स्वभावा भितर आनी वागणुके भितर बरोच बदल पडटलो ते पुढचो इतल्याच मागतान थांबता तुम्ही आयले इतली बरे तरेन मत मांडली थँक्स अ लॉट पवित्राबाद प्रुडंट नमस्कार